हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक महिमा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. कित्याक तो देव आमचो आनी सदांकाळ तो आमचे भितर आसता. तेचे जिवीत आमचे भितर आसा, तेचे राज आमचे भितर आसा आनी तेच्या राज्यान आमी सगळीं भुरगीं जावन आसा. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक वाखाणुया. ओब्रा सांता लावात्र मासे केरिया बात्रो कोन देलेवेके अगीरा मान थोरो ते मासो कोमोन तिला वाखा बारेके रिशा तमासो मा तिला कावा तोरो बोकेमा रिका माशो तोरो ओन देलेवेके मात्रो बो सींत्र लांदे. ओ हालेलुया जीसस. थँक यू जीसस. या दिसापासत, या वेळापासत आनी ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत जी परतून एकठांय जाल्यान देवाचें उतर आयकोंक, ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, हे सोबीत भाव भयणां पासत, तेंच्या कुटुंबा पासत, तेंच्या जिविता पासत सोम्याचे जो हांव तुका दिन वाचता, तुका वाखाणटा. जुआंचो 15वो अध्याय आनी 18 आनी 19वी ओळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18-19. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणा जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. म्हज्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार, तुमचो द्वेश करता जाल्यार तो तुका आनी म्हाका जळचे आदी देव म्हणटा तो म्हाका जळटा. कित्याक तुमी ह्या संवसाराचे न्हय, कित्याक हांव ह्या संवसाराची न्हय, कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारांतली विचून काडल्यान देखून संवसार आमकां जळटा. म्हज्या भाव भयणांनो, जायते पावटी जायते लोक आमचो द्वेश करतात, आमकां वायट उतरांनी पाचारतात, अपमान करतात, आमकां जळतात. पूण देवाचें उतर खेरीत रित्या आज म्हाका आनी तुमकां सांगता. आज खेरीत रित्यान देवाचें उतर आमकां कळीत करता की जर संवसार तुका आनी म्हाका जळटा जाल्यार तो म्हाका आनी तुका जळचे आदी आमच्या देवाक जळटा. कित्याक आमी ह्या संवसाराची ना आसा. देवान स्पेशली आमकां विचून काडल्यान आपल्या राज्या पासून आनी देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या संवसारांतली ताणें आमकां विचून काडल्या. कित्याक आमी मोलादीक आसा, आमी प्रेशियस आसा आनी देखूनच ह्या संवसारांतली संवसार आमकां जळटा. पूण देवाचें उतर हेंय सांगता, मोग सगळें बदलून उडयता मोगाचें. जसो देवान आमचो मोग केलो आनी आमकां विकती घेतली आपल्या रक्तान, तशेंच आमी मोगान एकामेका लागीं एक इश्टागत जोडुया आनी त्या मोगा वरवीं हर एक जेलसी, हर एक राग, हर एक दुस्मानकाय पयस करुया. कित्याक चुई मोगा ती राग, दुस्मानकाय, जेलसी ना. चुई मोगा ती शांती, सोवस्काया. आमच्या लाडक्या जेजू क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केला आनी ताणें आमकां ही आज्ञा दिल्या की तुमी तशेंच करात. जेजू तो तुजो मोवा सारको गोड कितलो संवसारान कोणेच दिवंक ना. जेजू मोग तुज्या इतलो मोग जेजू तो तुजो मोवा सारको गोड कितलो
मोगाचे जेजू हे संवसारान कोणेच आमचो इतलो मोग करूंक ना जितलो तुवें आमचो मोग केलाय. तुवें आमचो मोग केलाय. जेजू तुजो मोग हांव विसरों पातकान जिवीची येता. जेजू तुजे काळीज दुखोयले बोगोस बोगोस म्हाका. जेजू तुजो मोग हांव विसरों पातकान जिवीची येता. जेजू तुजे काळीज दुखोयले बोगोस बोगोस म्हाका. आकांताक सापडल्या आदार मेवलो तुजो. एक सुर्या वासल्या सांगात मेवलो तुजो. उरोत पासून जल्माक आयल्या फारीक करून येसो. मोग जेजू तो तुजो. मोगाचे जेजू तुजो मोग आमकां फारीक करूंक नाचो. आमच्यान केन्नाच तुजो मोग फारीक करूंक जावचो ना. कित्याक तुजो मोग मीठ आनी मेर नासलोलो. ओ जायते तुवें दिलाय म्हज्या देवा. केन्नाच आमच्या जिवितान उणें आसचें ना. जायते ह्या ब्लेसिंगांनी तुवें म्हाका आनी आमच्या कुटुंबाक भरलाय. तुका जोण ऐकल्यार जायते जेजू दिलाय तुवें मेजून जावचें नाका भायर. मरोन जाल्यार जेजू आमी उगडास कोर आमचो स्वर्गार. जायते जेजू दिलाय तुवें मेजून जावचें नाका भायर. मरोत पासून जाल्यार जेजू उगडास कोर आमचो स्वर्गार. आकांताक सापडल्या आदार मेवलो तुजो. एक सुर्या वासल्यार सांगात मेवलो तुजो. उरोत पासून जल्माक आयल्या फारीक करून येसो. मोग जेजू तो तुजो. मोग जेजू तो तुजो. मोग जेजू तो तुजो. Yes, my Lord Jesus. Oh, Mashere. Namasre. Oh, hallelujah. जेजू तो तुजो. मोवा सारको गोड कितलो संवसारान कोणेच दिवंक ना. जेजू मोग तुज्या इतलो. मोग जेजू तो तुजो. मोवा सारको गोड कितलो संवसारान कोणेच दिवंक ना. जेजू मोग तुज्या इतलो. आकांता
सांगात मेवलो तुझो परत पासून जल्माक आयल्या फारीक करून येसो मोग जेजू तो तुझो मोग जेजू तो तुझो प्रशांता ला 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 मोग जेजू तो तुझो बाशा रे 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 ओ माशा रे 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 मोग जेजू तो तुझो ओ bashira basheri ala bakande amaso komore kasha bari bare mog jesu to tuzo o masha bari ala la 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 mog jesu to tuzo mog jesu to tuzo mog jesu to tuzo brashanda la bate oh mashi bara bara ra 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 nanda le 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 oh thank you Jesus oh masha mandre heri la la mog jesu to oh brahma shamra Hallelujah. Oh, Jesus abo. Sugya poros warto. Hallelujah, hallelujah. Oh. Ora ba 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 re bibi. Livra masundre zetre. Ola brahma santra badrze. Ola brahma mama. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आमची भितर देवाचो मोग आसा आनी खिरीज भाशेन तो मोग घेवन आमी चलता हर एका दिसा हर एका वेळार तेचो मोग घेवन चलता तेचो मोग सासणाच्या सासणा आमच्या जिवितान काम करता हालेलुया तेचो मोग सासणाच्या सासणा आमच्या फॅमिलीन काम करता तेचो मोग सासणाच्या सासणा आमच्या हर एका कामान काम करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ज्या वेळार आमी तेका पळयता त्या वेळार संपूर्ण काळीचो मोग आमकां तेचे भितर दिश्टी पडटा संपूर्ण काळीचो मोग प्रेज द लॉर्ड संपूर्ण काळीचो मोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संपूर्ण काळीचो मोग पळयात आजचे देवाचे उतर पळयात जाकोबाचे पत्र 2 ऑफिसर आनी आमी 14वी लायन वाचया ते अशे भाशेन बरयलां भावार्थ आनी करण्यो फेथ आनी करण्यो म्हणटात प्रेज द लॉर्ड भावार्थ आनी करण्यो पळयात देवाची उतर आयज कितें सांगता ते जाकोबाचे 2 पत्र जाकोबाचो 2 चॅप्टर एंड 14वी कितें म्हणटा पळय म्हज्या भावा भयणीनो म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत पूण करण्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारता कितें म्हणटा म्हज्या भावा भयणांनो म्हाका भावार्थ आसा अशें कोणो एकलो म्हणीत पूण करण्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारता 15वी लायन पळय तो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता फुडें पळयात एक भाव वो भयण विंगी भोंवतान आनी ताका दिसपटो ग्रास ना इम्पॉर्टंट 6वी लायन पळय आनी ताका तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हण सजमात सवास्कायेन वचत गरमेक कितें आंगार घालात आनी पोटभर जेवात पूण ह्या ताच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारता भावार्था विशीं अशेंच घडटा करण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलेलो आमेन ब्युटिफूल वर्ड सोबीत गायची उतरां जेजूचो आत्मो आमकां सजमयता प्रेज द लॉर्ड कितलो
कितले डीप देवाचें उतर आसा पळयात. पवित्र आत्मा कितें सांगता, भावार्थ आनी कर्ण्य एका तागडेन भावार्थ आसा, तराजून भावार्थ आसा, दुसऱ्या तागडेन तराजून कर्ण्यो आसा. आनी हे दोनूय आमच्या जिवितान पवित्र आत्मान आमकां दाखयता. 14वी लायन पळयात. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कर्ण्यांनी तो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारता. सारकें. येस, म्हाका फेथ आसा, म्हाका व्हडलें व्हडलें काम करता हांव फेथान म्हाज्या, पूण हांव जे वेळार कर्ण्यो करता त्या कर्ण्यान कांयच ना. त्या कर्ण्यान भावार्थ उपकारना. जस्ट एग्जाम्पल घेयात. म्हाका भावार्थ आसा, हांव व्हडले व्हडले देवाचें नांवान उलयता, हांव भावार्थ आसा व्हडले व्हडले हांव करता, म्हाका भावार्थ आसा हांव व्हडलें व्हडलें करता, पूण हो भावार्थ म्हाका तारण दिवंक शकता. हय मात एक प्रॉब्लम आसा. पवित्र आत्मा कितें सांगता, भावार्थ तारण दिवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. सो तारण कशें पावता पळयात. एक भाव वा एक भयण विंगय भोंवता. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, एक भाव आनी एक भयण विंगय भोंवता आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना, म्हटल्यार तेंच्या लागीं कांयच ना, विंगय भोंवतात ती. तेंच्या लागीं काय, म्हाका भावार्थ आसा, म्हाका फेथ आसा, हांव व्हडले व्हडले देवाचे उतार वाचता, व्हडले व्हडले हांव देवाची करणी करता, पूण म्हाका भावार्थ आसा, पूण म्हाका कितें म्हणटा पळयात, एक भाव एक भयण विंगय भोंवता आनी ताका दिसपटो ग्रेस ना, म्हाका भावार्थ आसा, हांव सांगता भावार्थ आसा म्हाका भावार्थ. पूण जर म्हाका सामकार एक भाव आनी एक भयण विंगय भोंवताना दिसता आनी हांव तांकां अशें म्हणटा, सहज काय वचात, गरमेक आंगात कितें तरी घालात आनी पोटभर जेवात, पूण ह्या ताच्या कुडीच्या गरजांक तूं पावनाय जाल्यार कित्याक उपकारता. प्रेज द लॉर्ड. आनी फुडें लास्ट म्हणटा 17वी लायन, कर्ण्यो नान तर भावार्थ मेलेलो. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्यो अशा सब्जेक्टार येवन शेवटचे येवन पडटा, कितें तर कर्ण्यो नान तर भावार्थ मेलेलो. प्रेज द लॉर्ड. बायबलान एक वर्ड आसा, मोग, भावार्थ आनी बरवासो, आनी ह्या सगळ्या परस व्हरता तो मोग. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, मोग ही अशी एक वस्तू आसा जी वस्तू आमकां कोणेंच शिकोवंक ना आनी कोण शिकोवचो ना. मोग ही वस्तू ऑटोमॅटीक तुज्या भितर आसा आनी ती जेजू क्रिस्त जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ताचो आसा, हांव जेजू क्रिस्ताचो मोग करता, म्हजे पासत जेजू क्रिस्त मेला, म्हजे पासत जेजू क्रिस्तान सगळें कितें तें केलां, म्हटल्यार मोग तुजे पासत आसा. मोगान तुवें सगळें केलाय, मोगान म्हाका जाय तें करूंक जाता. पळयात, आयज जेजू, हांवें कितें म्हटलें तुमकां, हांव जर म्हणटा हांव जेजू तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजे पासत रावंक जायना, जेजू म्हाका तुका कितेंय करूंक जाता तुजे पासत, हें सगळें जें कितें आसा हें सगळें आसा. पूण हांव म्हणटा, जर जेजू हो वर्ड काडलो आनी तेच्या बदल्याक आमी मोग ह्यो शब्द घातलो, तर मोगा विणे हांव कांयच करूंक जायना, मोगा विणे म्हाका कांयच चलोवंक जायना, मोगा विणे म्हाका खंयच भोवंक जायना. म्हटल्यार आयचे देवाचें उतर कितें आसा, म्हटल्यार ज्या वेळार आमी डिक्लेअर करता जेजू तूं म्हजो, ना मोग तूं म्हजो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार कितें, मोग म्हजे भितर आसा. जर म्हजे भितर जेजू आसा तर म्हजे भितर मोग आसा. आयचे हें स्टडी आसा पवित्र आत्म्याच्या नांवान, जर म्हजे भितर जेजू आसा तर म्हजे भितर मोग आसा, जर म्हजे भितर मोग ना तर म्हजे भितर जेजू ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजून एका चाकराक म्हटलें, गुरुजी, जेजूक एका चाकरान म्हटलें, गुरुजी, आमी कितले पावटी आमच्या दुस्मानांक भोगसुचे. प्रेज द लॉर्ड. 1 पावटी, 2 पावटी, 3 पावटी, 4 पावटी, 10 पावटी, 20 पावटी, 70 पावटी, कितले पावटी आमी भोगसुचे. प्रेज द लॉर्ड.
जेजून सांगले 70 पावटी साथ. प्रेज द लॉर्ड. 70 पावटी साथ म्हटल्यार जितली ती चुकता तितले तुजे भक्षणाची लेवल हाय करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जितली ती चुकत आसा तितली तुजी प्रेयरची लेवल वाडोवंक जाय. ज्या वेळार तुजे भितर प्रेयरची लेवल वाडटली तुका तेंचो फरकूच पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जागेचेर तुमची प्रेयर लेवल हाडून दवरात, जेका लागून तुमकां कोणीय तुमच्या सांगाता कोण रावो वा कोण नाका आसो, पूण हांव म्हज्या देवाचो आसा, म्हाका फरक पडना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें जाता जाणा, आमच्या भाव भयणांचो प्रॉब्लम हो जाता, आमी देवाचो मोग आमचे भितर चडना देखून दुसऱ्यांचो मोग आमचे भितर वस्ती करता. आमी आमच्या फॅमिलीजांक सांगाताक बांदलेली आसा, आमी आमच्या आवय सांगाताक बांदलेली आसा, आमी आमच्या भावा सांगाताक बांदलेली आसा, आमी आमच्या भयणी सांगाताक बांदलेली. प्रॉब्लम कितें आसा, बांदले म्हणून प्रॉब्लम ना, पूण ह्यो बांदलेले आसा ते जेजू परस चड आसा. आनी ते जे ताकायत उणें जायना ना ते ताकायत हे प्रॉब्लम जायतूच रावतले. कोण तुमकां दुखयतलो, तुमी रडटल्यात, कोण तुमकां हें करतलो, कोण कित्याक आजून त्या लेवलीर तुमी चलोंक ना ज्या लेवलीर जेजू चल्ला. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कोणी नाकारलो, जेजू तेच्या भावांनी नाकारलो, जेजू कोणें खुर्सार मारलो, जेजू तेच्याच शेजारच्यानी तेच्याच मोगाच्या लोकांनी खुर्सार मारलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजून तांकां बगसला, तिची लेवल हाय आसा आनी तेणी मरोन तुमची लेवल हाय केल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमची लेवल तेणी हाय केल्या मरोन. प्रेज द लॉर्ड. तेणी संपूर्ण मोग तुमकां शिकयला, संपूर्ण मोग तुमकां शिकयला, संपूर्ण मोग. हे संपूर्ण मोग खंय दिश्टी पडटा? जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. पळयात थंय देवाचें उतर अशा भाशेन आसा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओंपलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे मोग, संपूर्ण मोग केलो, एकल्याच पुताक ओंपलो. जे तेच्या लागीं नासले ते तेणी ओंपले, आनी जे वेळार ओंपले ते आमकां मेवले, आनी ज्या वेळार आमकां मेवले ते दुसऱ्याक मेळोंक जाय, त्या वेळार तो मोग पुरो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण ज्या वेळार पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान कंट्रोल करता, तुमकां कोण तुमच्या लायफान आसो वा कोण तुमच्या लायफान नाका आसो, कोण तुमच्या लायफान रावो वा कोण तुमच्या लायफान नाका रावो, म्हाजो देव आनी हांव सगळ्यान हाय प्लेसीचेर, सगळ्यान हाय प्लेसीचेर, सगळ्यान हाय प्लेसीचेर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, सांगूंक गेल्यार चड खूब कितें आसा, पूण एक सांगल्यार म्हटल्यार तूं मोगा म्हटल्यार मोग सोडून वा मोगा विणे तूं देवाक जिखोवंक जायना, मोगा विणे तूं जेजूक जिखोवंक जायना, मोगा विणे तूं कोणाकूच जिखोवंक जायना, कोणाकूच जिखोवंक जायना, कोणाकूच जिखोवंक जायना. मोग ह्यो सगळ्यान हाय प्लेसीचेर आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो मोग तुजे भितर आसूंक जाय. जेजू क्रिस्त तेच म्हणटा, जसो तुवें तुजो मोग केलाय तसो तुवें दुसऱ्यांचो मोग कर. अरे बाबा, दुसरी उलयतलीच ना, अरे बाबा दुसरी तुका त्रास सांगतलीच ना. आज सिस्टर रुपान कितें सांगलें, सिस्टर रुपान कितें सांगलें, ती तुमकां जळटली. प्रेज द लॉर्ड. ती तुमकां जळटली, हेचो अर्थ आमी तेंकां जळचें न्हू. ती तुमकां आरोप करतली देखून आमी तेंचेर आरोप करचें न्हू. ती तुमचेर बोगलाटा घालतली म्हणून तुमी तेंचेर बोगलाटा घाली. ती तुमकां बेजार करतली म्हणून तुमी तेंकां बेजार करचें न्हू. हेतून मोग समांतर जायना. तुजे भितर इतलो मोग आसोंक जावो, तेणी जें कितें तुका सांगलां, तुजेर बोगलाट घातला, तुका आनी कितें केलां, तुका आनी कितें केलां, हें सगळें तुज्या मोगान भितर बुडोवंक जाय. आनी ज्या वेळार भितर बुडतलें न्हू, कांय फरक पडना कोण तुका कितें म्हणो वा नाका म्हणो. आनी हेच्या पासत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमची प्रेयर लेवल वाडया. ज्या ताका तुमची प्रेयर लेवल वाडना ना, त्या ताका हे प्रॉब्लम्स लायफान येतूच रावतले. कोण तरी तुमकां हर्ट करतलो, कोण तरी तुमकां दुखयतलो, कोण तरी दिसांसून एक पावट दोळ्यांसून दुकां काडटलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां ते दिसनान वचान हांव रडटां आनी मागीर हांव वचोन भक्षाणी मारता, ते दिसनान, ते दिसनान. आतां दीस येयल्यार ते जे कोण तुमकां उलयतात ते संपूर्ण कांय घेवन, संपूर्ण कांय पोटान घेवन, कित्याक लेवल हाय करात.
लेवल हाय करात. आता भक्षणे दिवचे दिवंक ना दिसनात. आता हे भक्षणे दिवचे दिवंक ना. भक्षणे नाच असो वेळ येवंक जावं. नाच एकामेकाची भुरगीं जावंक जाय. एकामेकाची सोबीतकाय वाडलेली भुरगीं जावंक जाय. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस हे दिसा पासत हे वेळा पासत हे तुझ्या उतरान पासत पळयात मी थँक्यू तुझ्या उतरांका. थँक्यू तुझ्या जाणवायक. थँक्यू तुझ्या गिन्याना. थँक्यू तुझे बगर काय ना. तुझे बगर काय ना. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा.